चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टांनो, आयच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजताक माय महोत्सव आणि उर्बेवरीत येवकार. तियात्राचेर आमी नजर मारता आसतना तियात्राक जायतीं आंगां असतात आनीक ह्या सगळ्या आंगाचेर ह्या वेळार हांव भासाभास करूंक सोदिना. ती आंगां तुमी खंयची काय म्हणटले. एक मुखेल पार्थ आसता, पार्थीक धरून कांत असतात, कांताक धरून कांतारां. तेच बरोबर पार्थींत मिसळ कॉमेडी आसता, विनोद. तशेंच संगीतकार आपलें काम करतात, बॅकग्रावंड म्युजीक आपलें काम करता, सेट बरे भाशेन आसता, लायटूय ताका तितलीच मेवता आनी हें सगळें पळोवंक येवपी प्रेक्षक हें सगळें बरें जाल्या उपरांत ताळयांचो गणगणाट करता. ताळयांचो गणगणाट वेगवेगळ्या विशयांचेर जाता. कांताराकूय जाता, कॉमेडीकूय जाता आनी पार्थीकूय जाता. ह्या वेळार आमी भासाभास करतात ती खासा विनोदाचेर. ह्या कार्यावळींत म्हजे मुखार खासा सिबालिया फेर्नांडीस. सिबालिया बाय, तुका माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं सर. तेच बरोबर सेल्डन बारेटो, सर. तुकाय येवकार. हां, देव बरें कर सर. हालींच तुमी आतां निमाणो असो खंयचो तियात्र न्हेसल्यात. तांची चूक कसली बाय किशन शिशिनी. दोगांयचो सेम तियात्र. तांची चूक बरोबर कॉमेडी केली. हय सारकें. ही कॉमेडी कोणें तयार केली. ती इंटेलिजंट कॉमेडी आसती ती गेली किसनान गेली आनी सायड शो आहाय ते मुगेले. हय, मुगे ऊन म्हणटोच तुमी दोगांय लागींच रावतात काय. ना हे नेबर आमी आनी आम दोगांय बसताय आनी म्हणजे करया प्लॉट कॅश काडया आनी आम दोगांय कोताय. मागीर तें डिक्टेट कोता आनी हांव बरयता एक कॉमेडी. मागीर नेक्स्ट कॉमेडी हांव डिक्टेट कोता आनी तें बरयता. म्हणटोच ती तुमचें कॉम्बिनेशन बरें. कॉम्बिनेशन सारकें. तर ह्या तियात्रांत जी कॉमेडी तुमी केल्या किशनाच्या, पयली कॉमेडी कित्याचेर आसा. पयली कॉमेडी हांव एक नुस्तेकान आसता आनी साडोन म्हाका पयशे दिवपाचो आसता की ताणें म्हजो विसोड व्हरोन म्हाका 20 रुपया मुस्काचे सांगाचें लुकसाण केलें. म्हणजे तितले पयशे दिनासतना 20 रुपयाचे मुस्काचे सांगो दिलो. सो हांव ते ताच्या घरान वचून विचारूंक सोदता. पूण ताचो भाव आसता तोय म्हणटा आपणाक कांय खबर ना आनी कोण आसता ती म्हणटा आपणाक कांय खबर ना. आनी लास्टाक जेन्ना हो म्हाका मेवता तेन्ना धरूंक वयता तेन्ना कोणबो अशें कितें शर्ट घातलेलें तेच म्हज्या हातीन येता. हेजेर लाफ्टर चड येता. आनी मागीर हे कॉमेडी आहा तें म्हाका सोदूं येता तेन्ना हांव तेका चोयता पयसून हें थिंग म्हाका रावता तें आनी हांव बेबद जावन येता. मागीर सेकंड टायम तेका ते कॉमेडी तेका उतर दिता. नेक्स्ट संडे तुगे हांव पयशे कोता म्हण हारी पोत्तून ते प्लेस येता तेदो हें म्हाका थिंग रावता येता म्हण मागीर हांव एक कूड जावन येता आनी भाड्डेसकारांक घे अशें वॉयस काड तितूंतलो एक डायलॉग ती एक ते कॉमेडी. ओ मोतेशेन कोहे आय गो बरें आहाय मुगो तूं सावत बा कोही आय गो. मागीर ते म्हाका म्हणटा की जाल्यार एका म्हणटा तुका भाड्डेसकारां मातशें कितें सांगो गो मोतेशेन सालिगांव गेलोलो गो भयणीगेर फेस्ताक गो भुरग्यांनी मुगो कोपेलाच्या सायडीन गोन्नात दवरलेलो मिस्ता गो ढाम करून फुटलो तो दोया व्हेल्यानूच मुगो गेलो सोमतो दोयाचे धुंवर कसो आयलो मुगो म्हणटा. म्हणटच ते तुजे पोचले. प्लॉट काडलो. मागीर कितें जाता दोन कॉमेडी जाली म्हणटा पाडती हेजी कॉमेडी मागीर दोगांक गेली फ्रेंडशीप अशी. लास्ट कॉमेडीचे दोगांक गेलें हें सिवील अशें कॉमेडी. म्हण तूं बरो खुशाल जालो आसतलो. जालें खुशाल म्हणजे हय दोगांक गेलें हें बरें वयता म्हणटाय लोक आनी लोकांक गेले लाफ्टरूय बरो येता. किसन ते शिंचणेंगे तांची चूक कसली वता बरो म्हणजे स्टोरी तेणें बरी हाडल्या सामथींग युनीक. पूण आयज काल कितें जालां नेट डायरेक्टरा लोकां मार्केटिंगा मातशें डावन आहाय. ना 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 किसन चिंचिनी म्हणटात तो नवो न्हू. ताणें ह्या आदी जायते तियात्र केल्यात, जायते लोकां मुखार हाडल्यात. पूण
हांगासर लोकांची रूच वेगळे असतात सारकें आणि ती रूच तुम्ही दिवपाचो ह्या तियात्रांतल्यान प्रयत्न केला. हय फुटलो तो मग दोया वेल्यानूच गेलो मग धुवून कसो जालो मग देवा प्रेज द लॉर्ड तो गोरना तू दोळ्याचेरू गेल म्हण आणि हुचे सिस्टमाचे गेलो ना बालपणी उतारला बरे तुगे दुसरे आवत नाही तो सासना अंकवार दोयाची विस्तूत म्हणजे मग धुवून कसो येता ओय 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 सांगो बरे आहे मग ओय ओय बस का इता बसते बोले पूजा नुसते सांगो म्हणजे बहिणीला कुठं कहून ना माई बरं जातो आणि आधी कोई किता बॉम्ब लावून पॅरालायझर आहे शेवले काय म्हणून साऊथ बी बरे आहे मग अनु साऊथ गो कोण करू साऊथ म्हणजे तुझे आरोग्य गो कोण रे अगं बाटल्याची भाज्या कशी सावध म्हणतं हे बोलले आणलं असं बोलले हे आणलं आज माझ्या साईडीक काढ रे मी आंग खुई खुई त्यातला वय सांगा जाता हा छोट्याने आणलं का हे छोट्याने आणलं अरे कुठे आता दिसते मला सांगा आणि किती फायदा रस्ता किती सांगा म्हणजे भावा ऐकत आलं रे म्हणजे अरे किती गेले ते आयतार भोयणीकर बरं फेस्त आलेले रे सालिगाव रे फेस्ता केलो रे भुरग्याने बरं कपालाच्या सायडीने दोन नाच दवलो मिस्टर रे ढाम करून फुटलो का धोया गेले गेलो मग धुवून कसं झालो माहित पडत कोण सरकार बाब माता गोरना लाय ना काय बोलायचे बोलनी पोल्युशन जाता कोण ऐकवता अच्छा या साल कुठे शीत झालं नुसत्या तुका काल गेलो तर फ्रीज मला त्याच्या डोळ्यानं माशी किती पाच गैरांच्या किती माहिती गांधीचा फोटो अगो अरे कुठे तू कितको दिसती पडा अगो म्हणजे दह्याची वीस गेले म्हणजे हातीचं सेन्सर बरं आणू मोदी नोट चेंज करा मोदी सेंसर हम कपाट दाब रे हां कपाट पडा मुस्काना गाता एकदा पिनो लाडो ने टॉयलेट मंगाल पा हां एक सार दाखवता जाणा बरे माझ्या भावा किती झाले गो मोत्याचे तू जाणा माझे कडे मरे कास्ता झोपत असा कोण आहे गो हां कोण आहे बरे पेचा दोकत तू जोईल ना असतोले ते सोकोन अगो तुझ्या मग ओय आत्मरे दोन्ही सेंडे तरी तुझ्या डोळ्यान घातले कोण वाजलो मग फिनालाचा कहो फिनालाचा कहो वाजलो मेरे बाबा ए दोन्ही टेम घातले नु दोडसा चाक आ पिसाला मग मोत्याचे फिनाल दोड्या गेले दोडे शब्द आवडे झाला धुला अरे बाबा दोन टेम तरी मुगे टॉयलेटिंग तरी गायले सारखं तीन सा आणि हे दोन्ही टेम तर तीस डोळ्या फळा फारकन गायले दुसरा सोला सोर किती दिसती पडा तुझी जी कॉमेडी तातून जी जाता ताचेर तूं खुशाल आसा? हय सारकें चड हॅपी आहा कित्याक म्हजो डॅडी एक टेलर सो सगलो घरा कडेन शॉपार म्हणटा अरे बेनू तुजे चोडान असली स्टेज गाजोयली आमी केन्ना चिंतूकूच ना तें अहेंच दिसता मरे पळोवपाक तेच व्हडलें न्हू आनी कितें जाय स्पेशली लोक येता तुका कितें म्हटलां कोणें म्हळ्यार लोकांक आहा म्हणजे रिस्पॉन्स आहा बरो म्हणजे तुगे दोगांक गेले कॉम्बिनेशनाचेर त्यात तेंगे बरो वयता म्हणून आनी कॉमेडी भितर कॉम्बिनेशन ना जाल्यार न्हू कॉमेडी हें जाता बऱ्यो आसना आमगे दोगांक गेली एश कोन लॅप्स कोणाय
कित तरी हांवें डायलॉग माल म्हणटा तें रेडी आसता तेगे तकलें आहा तो म्हणजे हो आपल्या मुठो आनी हे आपल्या मुठो हेजेर मातशें बरयता होय म्हणजे कॉमेडीची बुन्याद तुमीच मारल्या आनी कितें वल्गरिटीचेर चड येना आमी अशें करून न्हय एक चुकोन हांव म्हणा एक चुकोन केन्नाय स्लीप जावन उतर पडटा म्हणल्यार लोकांक कॉमेडी लायक आहा ह्या तियात्राचे कितले शो जाले आज सद्या देखून 8 आनी आतां कॉम्पिटिशन आहा पोतून 2 तारखे नावेली आहा 16 तारखे सावंडे आहा जायत कडेन गेले हांव आनी किसोना तेगे डायरेक्टराक घेवन म्हणल्यार हांवें सांगिल्लें ते भाशेन मार्केटां येना व्हॅल्यू बरो ना ना देखूनच ताणें मुस्काच्यो सांगो म्हणजे लोक तियात्राक मुस्काच्यो सांगोच व्हरोंक येता आसतलो म्हणजे तुमी चड हाडले जाल्यार खपतल्यो हो जो तियात्र तुमी आतां किसनाचो केला ह्या आदी तुमी खंयच्या तियात्रान न्हेसताली आमी दोगांयनी ब्रदर वॉरन राशल सेमद्रीन आसता ताचो तियात्र दोगांयनी आमी बाराबर बसून सेम म्हणजे दुसरी कॉमेडी केल्या बट आमची कॉमेडी सो तातूंत एक केला आनी हांव तियात्रान चड नाचोंक ना तो एक आनी हो सेकंड किसनाचो आनी आल्फ्रेड शेशरीचो आमी खेळ करता सो दीस इज द 3rd इयर आनी ब्रदर वॉरन 5 years जाली ते एका फिक्स ब्रदर वॉरनाच्या तियात्रान तूं न्हेसला हय ते केले आमी 2 शो एक कॉमेडी बरयली एक हिंदू घर आनी एक क्रिस्तांव घर दोगांयचें हें क्रिस्तांव जाता आनी हांव हिंदू दोगांय गेले पेटवता मागीर ते लास्ट मुंगे चेडा हें चेडो आनी ते एके चेडो मागीर एकूट जाता म्हणजे हिंदू आनी क्रिस्तांव एकूट असो बेज ऑन दॅट बेसिकली तेचेर बसयलेली फर्स्ट एक्चुली म्हळ्यार हांवें तें केन्ना चोवना म्हणजे हांगा एका क्रिसमस हांवें तें चोयलें एक दीस बसोन एक चेड बरें बोड मात अशें आनी हांव ते सायडीन आसलो मुद्दम म्हळ्यार हे अशें कोण तें चोवपाक चोयलें हें मागीर हांवें एका आल्फ्रेड शेंचणी तो बरें आसता तेगे हेड आनी जायतोच ते पयलीं ते बरोवपी म्हणटरी तेणें म्हाका सांगलें एक बरें चेड चोय रे म्हणून हांवें म्हणलें घराचे हांडे आनी सोदता सगलो म्हणून वाड एक म्हण चेड बरें आहा म्हणलें हें तुका वारणाच्या तियात्रान दिश्टी पडलें की एक चेडूं बॉब मारता म्हजें एक मोनोलॉग क्रिसमसा एका क्रिसमस प्ले ते सायड शेजारी आनी हांव नॉक म्हण हें म्हणजे हे एक्टर एश म्हण बरें एश म्हण मागीर हांवें तेका टोन बरो हें केलो नोट केलो आनी एक बरें टॅलंट आहा म्हणलें मागीर हांवें तेका थिंग गायलें हेडांक गायलें आनी लास्ट 3 years देखून ते आमचे हांव पळय वयलो आनी मागीर तेणें म्हाका थिंग गायलो म्हणजे आमी दोगांय आतां हूंय वयता ते म्हाका वता आनी हांव ते कोता पयर एक आमगे हितू हॉस्पिसीन एक जालें तेंगे फेस्त जालें आनी एक थिंगा आमी एक बारीकशी कॉमेडी केली सिबोलिया तो म्हणटा ते भशेन हॉस्पिटलान तुमी कॉमेडी केलेली तुका उगडास आसतलो हय हय उगडास आसा बरो उगडास आसा आमच्या ऑडियन्साक विचारूं आशा हा म्हणटच ते तयार आसात तुमी ती कॉमेडी ओके शा ओके हे मुगे हांवें घोव सांगिल्लें येताच तो म्हळें बरी 2 टोमाट घेवन यो म्हणजे बरी टोणटोणीट आरे गेलो केदो रे हो मनीस आनी आयज बरो पुलाव वेश बी कोतो म्हण आसलोलें फेस्त काबार जालें लोक शितूजेन गेलो आमगे घराक वचोन आनी हो केदो येवपा रावलो तो चोय चोय येता आरे खूंय आलो रे तूं आगो येयलो चोय आयका बायल आमगे सोदां बड माता हें कित म्हणो लागोलें आज आमगेलें हेस्त आनी बरो पुलाव करून बाजारां वचोन टोमाट घेवन यो म्हण आनी बरी सोय ती घेवन यो म्हण म्हणटरी हांव काडून चिंचोण बाजारां गेलो आगो चिंचोण बाजारां टोमाट घेसोली कास्ताची रोशीत आगो टोमाट घेवन मुगो पोतयां घायली आनी पयशे दिच्या एकली बायल म्हणपा लागो मडगांव सवाय हाय म्हण तुवें म्हणला सवाय म्हणून कितें केलें ती पोत थिंगा दवरली आनी बसीचेर बसलो आनी मडगांव गेलो मडगांव पळय बाजार सारको फूल कास्ताचो इतल्यान मग तेय भाशा हांवें मुगो टोमाट घेयली गो आनी पयशे काडले बाय एकली बायल म्हणपा लागो फोंड सवाय हाय म्हण एश म्हणाका तुवें म्हणलो सवाय म्हणू तेश मुगो ती पळय थिंगा दवरली आनी हांव काड फोंड गेलो फोंड्यां केसो बाजार गो डार्लिंग कास्ताचो एसो बाजारूच ना हिंग मुगो हांवें येसोली टोमाट मुगो काडली आनी ते भाशेन पोतयां घायल गो पयशे दिच्या एकली बायल म्हणपा लागली हुंडे गोच्या बेलगांव सवाय म्हण ती टोमाट थिंगा दवरली मुगो आनी हांव सोमतो बेलगांव गेलो बेलगांव वचोन टोमाट हाडली जावं सायबा आतां तरी तुवें मातशें तरी तकली यूज केली म्हण आतां बेलगांव साल म्हणटा तुवें बरो साक बी काडो आसतो न्हू यो रे बाबा तेतून मातशें तेगे साका धरून यो चल आर्या साकाय ना हिंच 1 किलो हाडले तुवें 1 किलो म्हणलें न्हू 1 किलो ती घे आनी बस आनी तुंचे
किती अतकील कोत्ता तुम रे दादले कित्याकू शिरीपणा एश म्हणतो? तुम दादले नासता जाल्यार आम भायर अर्रात रावतालो मरे गे. आ आत तू खबर आहा मरे हय. आत चोय आत बायल हुंय पावले बायल नर्सीस डॉक्टर हॉस्टेल सगळे भायर दादल्या कुच्यान बायल मुखार आहाय सारकें, हय, हय. आत चोय आत बरो रेडीमेड एक ड्रेस येयलो हय. आमी बायलांनी ओरात घालून जाप कोण बाजरा भोंव जाता हय. तुमकां दादल्यांको जाता आम घाता विस्तीद लॉज मरे शी सारकें जायना आत बरें एक मेकअप येयलें बरें एक लिपस्टिक येयली आम ती ओरात लायन बोन आमसार बोद दिसता ते भाशेन आमी बाजरा भोंवपा आता मागीर तुम दादले कित्याकू शिरीपण सारकें एरोडाक आसता तुमी हय गो. कोंताकूय नाही रे तुमी होय गो तूं आतां हितू मुट्ट्यान तुमकां सगळ्यां जाता म्हाका तरी आतां गरम जाल्यार म्हज्यान हांगा काण उगत रावपा जाता तुका जाता बेश्वर तर खरेंच तुमची कॉमेडी म्हाकाय खूब आवडली म्हणटच हॉस्पिटलांत आसली तांकां कशी लागली खूब बरें ती जाणा बिकॉज हांव हॉस्पिटलान काम करता तेन्ना कितें इव्हेंट जाता जाल्यार ती म्हणटा सिबॉल्याक मातशें सांगाक ते कितें एटलीस्ट सॉंग म्हणटलें वा कितें तरी करतलें सो दे हॅड अ होप लायक आय वूड डू समथींग सो हांवें म्हणलें म्हजे को पार्टनराक घेवन हांव येता म्हणून सो रिस्पॉन्स खूब दे वर लायक टोटली हॅपी दॅट वी केम एंड वी डीड समथींग हॅपी जालें तें बरो येयलो आफ्टर तुका खरेंच हॅप्पी लागली हय बरें ती हें आसलें हें डॉक्टर बी बरें आसलें खूंय एक्सिडेंट बी जालें जाल्यार हॉस्पिटलां ती सगळीं ते करता न्हू मागीर सारको बरो ट्रिटमेंट सामको कॉमेडियन अशेंच एक पार्टी जालें हांवूच नको एक ओल्ड हे फीश मार्केट होलसेल फीश मार्केटान म्हाका एक्सिडेंट जालो आनीक हांव तियात्राक वेतालो कोणें तरी फोन मारून 108 आपयली म्हजो हांव आनी म्हजो चेडो आसलो आनीक 108 घेवन येवपी ड्रायव्हर तो म्हजे कार्यावळ पळयतालो ताणें इमिडियटली म्हाका भितर व्हरून सगळो ट्रिटमेंट चालू घडये तेच भाशेन पुणी मागता तुजो एक्सिडेंट जावचो सिबोलिया तूं आतांच म्हणटालें की जायते फावटी तुका कांताराय म्हणपाची आवड आसता हय आमच्या ऑडियन्सा पासत एक कांतार एक्चुली हांव आनी तो एक्चुली एक डुएट म्हणटा सो आमी ते म्हणूंक जाता सकाळी फुडें जिता तूं हुंय गोयता नेटान चोडूय दावो नाकाय तुजे दोत चावत पोटान कितें सांगू सालू म्हाका रेखात दिलो रितान कोणें हुंय गार्बेज उडयली म्हज्या बाटान गार्बेज उडय तेल्यांचेर हाडूंक जायो दोबाव गार्बेजीक लागोन आजीचो गोडटा बाव गुंयसरूय उडयतात कसलो आमचो स्वभाव संवसाराक कोणें उजो लायलो गोंयान जालो बोबाव बारा बारा झुम झुम बारा बारा झुम शराब झुम बारा बारा झुम ओय मोठ्या पेडा पोडोस मध्ये कोण रोयलो रस्त्यारी ओ मोठ्या पेड का लिंगासोन हे कोण रोयलो रस्त्या मध्येचे हांव मोठे पेडू आनी तू कोण रे तू ते मला सोल्लो एश को गमड्या कम आसतायचे कसो बरे तू हां कोण ग मोठ्याचे नो मोठेशी नो रस्त्या मध्ये उब राव नो मीटिंग घेता मीटिंग हां आमगे नुस्त किट्टलो काय खबर ना तुमका हां पयशे दिवपा जाय कितें करू जाय न्हू हां केसा पैसे केसो पैसे होय पयशे खबर ना केसो ते तू दिवपा जाय हो केसो पयशे खबर नाही म्हाका खबर ना सारखे सांगू म्हाका खबर सांगू सांग रे खबर ना खबर ना एक सांगो तुका दिसते केदा गेल्ले पियोन आसता गेल्ले बर आसता गेल्ले त्या बर आसता घेता पियोन आसता घेता केसा मुगो म्हाका पियोन आसता गेले उगड आसता बर आसता गेले उगड आसता काय म्हणे हां झालं केसो कष्ट दादू रे तुला काही पैसे खाता बायला गेले बायजू आलेचे हां दीत गो पैसे तुका सांगता दिसतो तुगे बऱ्या सगळी हिस्ट्री जाणा तू केसो नार का चोर बरे तू लोकांगे पैसे खावपाक तुगे हिस्ट्री मुगे तुगे जिओग्राफी सगळी हांव जाणनो केसो जिओग्राफी तुगे मॅप आनी तुगे सायन्स सगळी हांव जाण तुगे तू जिओग्राफी घाल दिका ना पैसे बाकी तोटा मे पैसे काढ दिता कर रे तुका नाही नो केलो दिता आसता दिता हाल दिता येते येते हिगा मॅन अरे बाकी तो बेर जाव रे तू दिता म्हणता सारखा आगे एकत्यात आयतना हे वखता हिगा मॅन दित गेले तुका मरे लास्ट चान्स दिता दिसतो आणि जोरे तोटी मुगे पैसे दिल नाही नु तुझो या बोंबला कितको चिट्टायचोय केसको चिट्टाचो या सांगता तर सडन तुका एक कॉमेडी कांतारा म्हणून आवडटा हय म्हणजे हांव घोटा ओन
कंपोजींग मुगे एक्चुअली सांगपा म्हळ्यार मुगे फॅमिली तियात्र कोणूय ना. डॅडी आमगे प्लेयर सालगांवकारागे जेन्ना फर्स्ट टीम स्टार्ट केली न्हू आनी दिल्ली वचपी रोवस कप डुरांड कप मुगे डॅडी पयली प्लेयर ते गेमी. डॅडीचें नांव अलेक्स बारेटो. आनी चिंचोणे आमगे न्हू बाबची जॉनी आलकांत सगळे एक फॅमिली सगळे प्लेयर आनी तितून हांव ना प्लेयर. म्हणटरी हांव कॉलेजी खेळटा जाणा न्हू पयलीं SSC खेळटा मुगे कॉलर बोन बेका खेळटा आसा म्हणजे ते पोजिशनाचे मुगे पोजिशन डॅडी गेले. आनी डॅडी म्हाका सदां सांगतालो पेनाल्टी एरिया बॉल दवरप ना सदां मार म्हूण डेंजर करप ना. म्हणून एक पाळ मुगे खेळटा आसतना कॉलर बोन मोडलो. मागीर हायर सेकंडरी पोतून खेळोंक लागलो तेन्ना पोतून मोडलो 2 पाट मोडलो कॉलर बोन आनी तो कॉलर बोन सेट जालो ना क्रॉस जालो. म्हणजे डॉक्टर म्हणपा आनी ती फ्युचराक घेयनाका रिस्क. मागीर हांव मुगे ओन बिजनेस करपाक लागलो. मागीर सालगांवकारागे थोडो काम करून मागीर हांव रिगाचे गेलो. मुगे चिंतप फकत कंपोजींगू करप. कार्नावालां जाय मुको येताय आनी कांत बी बरोवन वताय आनी व्हडले व्हडले तियात्रीस देखून येताय आनी भितरले एक तियात्रिसा मान दिता मारे मिनेजीस. कित्याक हांवें जाय तियात्रिस ना कांतार दिली कोणें म्हाका स्टेजीचेर वयलें ना. जेदो मारियो मिनेसागे कॉलेज लायफ तियात्र न्हू चलता तेणें सेल्युगे चेडे एक कंपोजींग करून हांवें दिलें हेजे जिंगाटाचे. त्या वर्सा जिंगाटाचे हांवें 2 कंपोजींग केलीं आनी एकल्या दिलें कांतार तेगलें ते 7-8 पाट रिपीट आनी मारियो गेलें. मागीर लास्ट शो मारियो म्हाका स्टेजीचेर व्हरून कळलो म्हणजे हू इज द रियल बोन ऑफ सॉंग हें कांतार हेगे म्हणटा मारियो हांव मान भाग तो म्हगे गांव भाव. तेगे हेगेले हांवें 3 तियात्र केले. देव कोण पाद्री मोगान पडला. मागीर गोरनी गोराबो भितर एक हांव सोलो म्हणटालो आनी जिवान आनी हंबट हांव कॉमेडी करतालो. मागीर कॉलिकॉल दे वेलिंग गेलो एक तियात्र केलो. मागीर हे केलो आम गेलो क्रॉस बी डायसा गेलो तेगेले केले आनी बारीक बारीक किसानागे हांवें 14-15 कितें केले. 14-15 तियात्रां ओपनिंग हांव घोटां आनी ट्रियो दुयेत चडशे मुगले आसताय. नियरली एक 400 तरी कांतारें कंपोज करून लोकांक दिलें आनी एक पाट मुगे तरी मायंड बरी ब्रश जाल्या न्हू आनी दिसा 2-3 देखून घोटां कांतारां. हालीं मारेगे तियात्रां मुगे आहाय 2 ट्रियो आनी माऱ्यो म्हाका बरो कोता. आनी तेणें म्हाका दाखयलें लोकांक कितें हांव तेका चड हें अशें कोता कित्याक कोण तूं कंपोजींग कोता कोण म्हूण हें आतां कितें जालां कंपोजर उणी आहाय मुडपी चड आहाय पूण कंपोजींग गुणू तरी मुडप्यान सारकें म्हणना जाल्यार तें कांतार फेल. आतां मुडपी बरो जाय आनी कंपोजींग बरो जाय. म्हणटच खरेंच खूब खुशालकाय भोगता आनी खूब बरें दिसलें. खरेंच काळजा मनान बरें दिसलें. पूण आयज विसवणाक रूच ना. सांगो बाजारांत बऱ्यो खोपतात. हीच आयची गोत जी कंपोजरांची गोत. तुज्या ताटांत कितें पडलें ना अशें करून दिताय लोक सावधी बरयताय ते वताय आनी तियात्रांत ते कोणें अशें करून दिताय बोडसांग घाताय. हांव उमके आजून मुगे हांवें मनी हें केलें ना म्हळ्यार लोक खुशान घाताय जायत जावं वताय. आनी हे सिजनांत तियात्रीस भितर चलताय तेंचे भितर एक 7-8 तरी मुगे कांतार आहाय. हांव ना सांगता म्हळ्यार म्हाका कितें दिसता हांव बरयत न्हू म्हाका म्हणोन बरें दिसता पूण लोक म्हणटा तें आयकोन बरें दिसताय. जायती फावटी तूं जीं कांतारां कंपोज करता तीं कांतारां कोण तरी वाचता आपूण म्हणटा तुका ताणें इल्लेंशें कितें तरी चिमटीभर दिलेलें आसता आनी ताची ऑडियो तयार जाता जावं व्हिडियो तयार जाता आनी कंपोजर म्हूण तो आपलें नांव घालता तेन्ना तुका कितें दिसता. एक दूख भोगता रियली म्हणजे मुगे कांतार म्हणटा तेणें मुगेलें नांव घालूंक जाय आसलोलें म्हळ्यार तें गाय न्हय कित्याक तेंक तें मागीर उणें कोण भोगता म्हणटा तें हेंगे घाताय नांव. पूण तशें जावप सारकें ना सारकें न्हू एक्चुअली कोण घोट्ट्या केलें येवपा जाय नांव. कारण तूं तुजी इकमत उजार करता जे भाशेन तुवें आतांच म्हटलें मारियो मिनेजीसान जें कांतार तुवें ताका दिलें तुजो ताणें भोवमान केलो म्हणटच तुका एके वाटेन स्टेजीर हाडून लोकां मुखार दाखयलो की हें कांतार रचपी हो. तशें जावंक नाका. जावपा जाय सारकें ट्रू. ते भाशेन म्हळ्यार चडशे कोण नाय ते थोडे लोक आसताय म्हणजे तुगे मान दिवपाचो म्हणजे तुगे काम वॅल्यू आसा. आतां पिक्चरांनी आमी पळयता आसतना पिक्चरान लायट मारपी मनीस जावं स्पॉट बॉय जावं बाकीचो कोणूय मेकअप करपी सगळ्यांची नांवां तशाची तशीं छापून येतात. हाचो वर ते तांकां फारीक करिनात. कोताय ते तांकां फारीक म्हण आतां हें कोण कोत तेणें तूं जाय हें पूण हें ह्या फुडें हे भाशेन तर आयलें जाल्यार तूं कंपोज करता तुजो मान वाडटलो जावं तुजो रेस्पेद तुका मेळटलो अशें तुका दिसना. दिसता वय म्हणजे वोत्यान तरी मुगे कांतारान पयशे देखून तरी नांव घाल जाल्यार आमगे मान वाडटो म्हूण आनी कंपोजर हे जायत भाशेन येवपाशेन ब्लॅक आवट जावन आहाय. तुमी किसनाच्या तियात्राचें नांव कितें म्हटलें. तांची चूक कसली.
तांची चूक कसली खरेंच ते तुजी कांतरां वतात आनी ते आपण म्हणटात आपलें नांव घालतात तांची चूक कसली तुवें घालूंक दिवंक फावो ना पूण तुमची जी कॉमेडी आसा तातूंत कांत आसा एक कांत आहा म्हाका तेका तुका आसा हय कांत म्हणो चोर चोरून केटां करून काडी मोजे दीस चोरयेचो हांव धंदो कोत्ता वर्सां जालीं तीस आयताराचें केन्नाच हांव आयकोन नासलो मीस नशीब उगडोन वोकोल मेवोन व्हंकलेन दिलो किस आतां काजार जाता फुडार म्हजो कोत्ता बायलेक म्हज्या घेवून नांव जापान वेता हानीमून करून खुशाल हांव जाता बायलेक म्हज्या सगल्याक हांव भोंवडां नाडटा आतां म्हजो एक अखंड प्रश्न तुमी कॅरेक्टर तुमचो कॉमेडी करता आसतना कसली भास उलयतात आमगे ही शाश्टीकारां गेली आनी कांत म्हणटा आसतना बार्देसकारांची भास हें सोंपता कान तो म्हणटा न्हय हांव ना म्हणजे तुका इत्साता की तुजे लागीं काजार जावंक तो हो कांत म्हणटा म्हणटोच ना तुका दिसना की हय कांतूय दिस हय तसोच ते आसचो? भाशेन आसता हय ते भाशेन आसता म्हण आतां कितें जालां आमगे आमचो पाडते न्हू बार्देसकारांगे भास चलता आनी कॉमेडी म्हणटी शाश्टीकारां गेली शाश्टीकारांगे कॉमेडी केल्या लोक आसताय चड मातशें येता हुमर येता आतांय लोक जायतो आसलो आसतलो हय. पूण आनीक एक आतां तूं उलयता आसतना तुका एक उतर मातशें कुस्तार पडटा पूण हांवें तुका बारीकसाण केल्या जेन्ना तूं कांतार म्हणटा तेन्ना तुका कांयच कुस्तार पडटा येता स्टेजीचेर कांय ना स्टेजीचेर फ्री आसा ना सेडन बारेटो खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो म्हज्या उतराक पाळो दिलो आनी हांगासर आयलो लोकांकूय आमी हांसयलीं ना तुमी हांसयलीं खूब बरें दिसलें तुमच्या मोलादीक वेळा पासत किरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान देव बरें करूं म्हणटा आसतनाच व्हड आनी व्हड ह्या शावणेता की तुजो वावर असोच फुडें व्हरचो अशींच तुवें तुजें कंपोजींग करचें तेच भशेन बाय सिबॉलिया फेर्नांडीस थँक्यू तुजी मदर इंडिया ही कार्यावळ पळयता तिका झिरोल आवडटेली आनीक संवसाराक हेच भाशेन नामना मेवता आमी कोम्याक पासून पाट्यापोनाक धांपून दवरलो म्हूण तो साथ घालपाचो रावचो ना सारकें. घालतलोच खेरीतपणी तुमकां दिनवासता तुमच्या वावराक अदीक अदीक फळ मेळचो आनी लोकांनी तो मानून घेवचो इतलीच आस्त बाळगिता आनी तुमच्या सांगताक आयची ही माणकामत्यांक कार्यावळ सोंपयता आसतनाच हांव म्हज्या घरा लागीं पावलां म्हणटच हांव आतां वेता पळयत रावात ही कार्यावळ इतल्यानूच ही कार्यावळ हांगाच सोंपयता सगल्यांक देव बरें करूं थँक्यू